गोय सरकारान 26,840 कोटी रुपयांचो अर्थसंकल्प जाहीर केल्लो. तातूंतलो आतां मेरेन 9,000 कोटी म्हळ्यार 23% निधींचो वापर केला. बजेटांतली 329 मदली 32 आश्वासनां पुराय केल्यात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. अर्थसंकल्पाचे चर्चेक जाप दितना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विरोधकांनी अर्थसंकल्पा आड केल्ले सगळे दावे भायर आयले. जो बजेटाशी रिलेटेड आशिल्लो तितक्याच मुद्द्यांचेर उलयता. बाकी तेंच्यांनी परत एकदां सगळी डिमांडा वयली भाशणां परत सुरू केल्या. परत तेन्नाय डिमांडाचेर उलयतालो. तो सी फेररची स्कीम आमी 3 वर्सां खातीर एप्रुवल दिल्या. एवरी स्कीम जी आसता पळय न्हू ही दर फावटी रिवायज केली वता. 4 वर्सांनी 5 वर्सांनी तेजो इन्कम आनी येते. आनी तेज्या म्हायती खातीर 1.5 लाख इन्कम आसलें ते वयल्यान 3 लाख केला हे फावटी. आनीक चड जाणांक मेळटली तिजो फायदो. हे इन्कम लिमीट वाडयला. तू काढून पळय. जाणांक सुबेज 2,600 एंट्री आहा तुवें 3,000 केल्या. 400 जाणां सुबेज. काय एक्स्ट्रा ना. इन्कम लिमीट वाडयल्या. त्या ती आतां 3 वर्सांक एप्रुवल दिला. ताज्या उपरांत परत ती करूं येता. फक्त विजयान जे 2 विशय सांगले बजेट रिलेटेडचे की तो 8,000 कोटी विटी म्हणटा उपरांत तेणी 4 वर्साचें सगळें कॅल्कुलेट करून सांगलें. आनी तेज्या उपरांत तेणी 4,183 कोटी त्यांनी फिजिकल डेफिसिटचो विषय सांगलो. तेजेर हांव फक्त एकूच म्हणजे अकॉर्डिंग टू द फायनान्शियल रूल इट इज इफ अ स्टेट इज नॉट एबल to fully utilize the sanction borrowing limit, including the additional borrowing limit of the power sector reforms in any particular year during the first year of the financial year fourth expenditure खातीर स्पेंड करता. बाकीच्या हेतूंतल्यान आमी जे लोन सर्वीस करपाक जाय ते लोन सर्वीस करता. त्यांनी पर कॅपिटा इन्कमाचेर उलयलो. गोवा इज अराउंड 5.5 lakhs and which is the highest. तुका ताजेर नाका. तुम्ही तुका नीती आयोगान सगळे डिग्री बऱ्यो दिल्या. तुका मारला खंय ताणी की थर्ड हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट स्पीकर आणि फिजिकल डेफिसिट तुझे वाढला म्हणून. अनएम्प्लॉयमेंटाचेर हांव परत सांगता. म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंटाचेर सांगता आसतना आमी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी फॉर द गव्हर्मेंट जॉब हाज्या खातीर केला. त्या खातीर जो कोण प्रायवेट सेक्टरान वयता तो 100% एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन रजिस्टर्ड करता की आपल्याक जॉब जाय म्हणून. त्या खातीर आमचो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजींतलो नंबर जो आसा तो 1,10,000 आसा. फाल्यां सकाळी जर आमी म्हटलें सर अदर वर्ड्स तू म्हणटा की नीती आयोग चूक म्हणून. हांव नीती आयोग चूक मागीर तेंच जालें तें. विजय सरदेसाई